आयताराच्या मिसाची वाचपां. सादो काळ. वर्साचो निमाणो आयतार. आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची सोगटा सर्वांच्या राजाची दोबाजीक परब. वो पयल्या वर्साक पयलें वाचप. एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. आवेसपोर 30 आनी 4 वोळी 11, 12, 15 त्यो 17. सर्वेस्पोर देव अशें सांगता, हांवूच म्हज्या हिंडाक राखतलो, आख्या हिंडाची सोद करतलो. जोळी मोळी शिंपडलेल्या शेल्यांक सोदतल्या गोवल्या भाशेन हांवूय म्हज्या शेल्यांक सोदून काडटलो. दुवरेन आनी दाट काळोखाक लागून जंय जंय त्यो सांडून गेल्यात थंय थावन हांव तांकां सोडयतलो. हांवूच म्हज्या शेल्यांक चोरयतलो आनी ताका आडपडोश्यो करतलो. असो उलयता तो दोनी सर्वेस्पोर. सांडलोलेक हांव सोदतलो, दुखवलेलेचे गाय बांदतलो आनी ओसूक जाल्यार तिका गोट करतलो. मोठी आनी मजबूत आसा तिकाय राखतलो. हांव तांचो खरो गवली जातलो. आनी तुजें म्हज्या हिंडा, असो उलयता तो दोनी सर्वेस्पोर, तुजें अशें जातलें. शेळयां आनी शेळयां मदें, मेंढऱ्यां आनी बोकड्यां मदें हांव नीत करतलो. देवाचें उतोरें. अंतर्गीत. स्तोत्र 22. जबाब. म्हजो गवली सर्वेस्पोर, कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजो गवली सर्वेस्पोर, कांयच म्हाका उणें जावंक ना. पांचवो चोरो मेळटा थंय म्हाका दिता आड पडूंक. शितोल व्हांवत्या उदकाशी तो म्हाका वाट दाखयता. म्हज्या निर्मोल जिवाक तो नव्यान दिता धीर गोठाय. जबाब. म्हजो गवली सर्वेस्पोर, कांयच म्हाका उणें जावंक ना. आपल्या नांवा खातीर तो नीज मार्गान माग चलयता. कालक्या कोंडांतूय सांडल्यार कसलोच हुस्को ना म्हाका. दांडो आनी कोंकें घेवन म्हजेशी उबो आसाय. म्हाका दीस रात सांबाळटाय, राखण करून धीर दिताय. जबाब. म्हजो गवली सर्वेस्पोर, कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजे दुस्मान घुस्पोतात, पळयतात, तोटाक जातात. तांचे मुखार तूं म्हाका जेवण वाडटाय रुचीचें. म्हज्या माथ्यार आनंदान दोमदोमीत तेल वारोयलाय. कुशालकायेन मुरगोडटा, म्हजो कांसो बोन ओत्ता. जबाब. म्हजो गवली सर्वेस्पोर, कांयच म्हाका उणें जावंक ना. तुजी काकलूत बोलेपण दर दिसा म्हजेर व्हांवतात. ओर्चीत गोरान देवाच्या म्हजें तिखाण सोदांकाल. जबाब. म्हजो गवली सर्वेस्पोर, कांयच म्हाका उणें जावंक ना. दुसरें वाचप. भाग्योन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. आवेसवर 15 वोळी 20, 26 आनी 28. बाबा भयणीनो, पूण खरेंच मरणाची न्हीद न्हिदल्यांत तांचें प्रथम फळ कशें बापान क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केला. कित्याक एका मनशा वरवीं मौन आयलें, तशेंच एका मनशा वरवीं मेल्ल्यांचें पुनर्जीवनपणूय आयलें. आनी जशीं आदावा सोबें सगळीं मरतात, तशींच क्रिस्ता सोबें सगळीं पुनर्जीवन जातलीं. पूण सगळीं क्रमा प्रमाणे आपल्या जाग्यार. पयलो प्रथम फळ कशें क्रिस्त, मागीर क्रिस्त येतलो तेन्ना क्रिस्ताचीं तीं सगळीं. उपरांत सगळ्या परदानांचो, अधिकाऱ्यांचो आनी पदव्यांचो भस्म करून तो आपलें राज देवा बापाचे आधीन करतलो. आनी तेन्ना सगळ्याची संपादनी. कित्याक आपल्या सगळ्या दुस्मानांक पांयां तोळा मोस्ती पर्यान ताणें राजवट चलोवंक जाय. भस्म जावपाचो दुस्माना मोदलो निमाणो दुस्मान म्हटल्यार मोर.
जेन्ना सगल्यो वस्तू ताचे आधीन जातल्यो तेन्ना तोच पूत आपणाचे आधीन सगळें केलां ताचे आधीन आपणाकूच करतलो. हे पोरी देव सगळ्या सर्वांचेर आपली पूर्ण पदवी चलयतलो. देवाचे उतोरे. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराच्या नांवान येता तो सदैव. आमच्या बापा दाविदाचें राज येता तें सदैव. सर्वेस्पराक जय. शुभ वर्तमान. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आवेस्वर 25 बोळी 31 ते 40 आनी 6. जेजून आपल्या शिसांक म्हटलें, जेन्ना मनशाचो पूत सगल्या आपल्या दुतांक घेवन वैभवान येतलो तेन्ना तो आपल्या वैभवाच्या शिवासनार बसतलो आनी ताचे मुखार सगळीं राष्ट्रां जमतलीं. आनी जसो गवली शेल्यांक आनी बोकड्यांक कुशीन कुशीन दवरता तसो तोय तांकां कुशीन कुशीन दवरतलो. शेल्यांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक घालतलो. तेन्ना राजा आपल्या उजव्याक आसलेल्यांक म्हणटलो, म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतल्यानो येयात. संवसार रचलोल्याक तुमचे खातीर तयार केल्लें राज तुमचें दायज करून घेयात. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका जेवण दिलें. हांव थानेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें. हांव वाटसूर कसो आयलो आनी तुमी म्हाका बिराड दिलें. हांव विंगलो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें. पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी खबर मात घेतली. बोणकोणींत आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली. त्या वेळार बरी मनशां असो ताका जबाब करतली, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो पळोवन जेवंक दिलें, तानेल्लो पळोवन तुका पिवंक दिलें, केन्ना म्हूण तुका रस्त्यार पळोवन आमगेर बिराड दिलें, विंगलो पळोवन तुका न्हेसूंक दिलें, आनी तूं पिडेन वो बोणकोणींत आसतना केन्ना तुका भेट दिवंक गेल्या. आनी राजा तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगता, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना बाबा भयणी मोदल्या एकल्याक जें कितें तुमी केलें तें तुमी म्हाकाच केलें. मागीर आपल्या दाव्याक आसलेल्यांक तो म्हणटलो, शिरा पडलेल्यानो सैतानांक आनी तांच्या दुतांक तयार केल्ल्या सासणाच्या उज्यांत म्हजे सुरशेलीं कोटसरून वचात. कित्याक हांव भुकेल्लो पूण तुमी म्हाका जेवंक वाडलें ना. हांव तानेल्लो पूण तुमी म्हाका पिवंक दिलें ना. वाटसूर कसो आयिल्लो पूण तुमी म्हाका बिराड दिलें ना. विंगलो जाल्लो पूण तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें ना. पिडेंत आनी बोणकोणींत पडलेलो पूण तुमी म्हजी खबर घेतली ना. त्या वेळार ही ताका जबाब करतली, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो, थानेल्लो, वाटसूर वो विंगलो जाल्लो, पिडेंत वो बोणकोणींत पडलेलो पळोवन तुजी चाकरी करूंक ना. तेन्ना तो तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगता, ह्या ल्हानांतल्या ल्हाना मदल्या एकल्याकूय जें कितें तुमी करूंक ना तें तुमी म्हाकाय बी करूंक ना. आनी सासणाची कास्त बगूंक आनी बरी मनशां सासणाचें जिवीत बगूंक वेतलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी.